आयज हांव भिरांती वोन धीराचे वयर तुमचे कडेन उदीक उलयतली. हालींच त्यो म्हाका कितें दाखयता आनी म्हाका दिसता केन्नाय आमी आजुनूय खबर करता लोकांनी कितें करूंक नाका हाचे वयर आनी ताणें कितें करचें हाचे बद्दल. आनी सत्तें हें जर तूं करताय तुवें करूंक जाय जाल्यार ती वस्त जी तूं करूंक नाका ती स्वत ना तुज्या जिवितान. गलेस्करांक 5:16 म्हणटा पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीप्रमाणे चलात आनी पातकी स्वयंबाच्यो खुश्यो पालूंक तुमी पांचविनात. म्हणटो जर तूं सारकी ना चिंताय वायट चिंतूंक भितर सरोंक वाटना आनी जर तूं तुजें तोंड उजार करताय देवाक जाय ते पुरी तुवें तें उजार केलें वयर काडूंक बांदूंक वाकाणूंक सोत सांगूंक बऱ्या वस्त खबर सांगूंक जाल्यार सुवात ना सगळे पाड आसा ताका तांतल्यान भायर येवंक. आनी म्हाका दिसता हेंच भिरांत आनी धिरीश सवय. आतां हांव तुमकां सांगता फकत 500 फावटी धिरीश जा धिरीश जा धिरीश जा भायर सर धिरीश जा. आनी तशें तुवें केल्यार तुका भिरांतीचो प्रश्न आसचो ना. तुका भिरांत दिसचें ना अशें न्हय. तुका धिरीश जावपाक तन मन लायतलो आनी हें धिरीश जिवीत जियेतलो जें देवाक जाय तुवें जियोवपाक की भिरांत तुका ओदीक भियेतली तूं तिका केन्नाय भियोंक ना तितलो. आनी खबरदार तुवें म्हटल्यार बरें तें जाणय हो म्हजो स्वभाव न्हय. देवान जोसाक विचारूंक ना ताचो स्वभाव कसलो तो. ताणें म्हटलें वच आनी हांव तुज्या सांगाता आसतलो. जे बरी हांव आसलो मोजेसा बरी हांव आसतलो तुज्या वांगडा आनी हांव वाट दाखयतलो ह्या लोकांक व्हरोंक बासायल्या जाग्यार. आनी तुवें इतलेंच करूंक जाय आर्क पेटी पाटल्यान वचूंक. नंबर न्हय म्हाका ते ग्रांत आवडटात. म्हाका हे ग्रांत आवडटात. 15 सर्वेस्पराचो तोंबू मानून सोंपयल्या त्या दिसा एक खूब देवाचे हाजीर असले आयले तो नोदरेक लिपोन आवरलो. तो असलो तोंबू गोवायकेचो खंयसरूय इस्रायलीची पोरजा वरण्यांत प्रवेश करता. ते हे ताबार्नकूल व्हरत आपल्या सांगाता तो आसलो तोंबू जमातीचे मागणे करूंक आनी ती देवाक मेवली. आनी हें म्हाका आवडटा. हें तूं जाणूय ती खंय वचोन आसली देवाक सांगाता वेल्या बगर ओ कितलें आमी अनोखी बरी आसपाची आमकां असले विचार आयले तर लोक जे कित्याक न्हय देवाक घालूंक तोजवीत करतात ते तुका राग हाडटा की तुका तांची गोमटी पिलूंकशी दिसतात. चला तूं बेश्टोच राग म्हणजे गरज आमकां तांचे बरोबर सारको राग घेवंक. त्या लोकांक खबर ना की कसल्या गोंडोलान पोत्तेली ती जर ती सुफल जाली ती जावची ना कित्याक देव खंयसरूच वचना. पूण आमकां आनूकय दिव जाय न्हय उनो. म्हणटोच टॅबर्नाकूला वयर खूब आसलें आनी तांतलो आसलो देव रावपाचें खूब. रातचें तें खूब उज्या सारकें दिसो एक खांबो उजो सकाळ जाय पासून म्हणटच दोल वेरार खूब ताचे वयर आसलें दिसाचें आनी उज्या सारकें खूब रातचें. हे खूब गेले तशें लोक आपले तोंबू नीक लावन फुडें वचत आनी हे खूब देंवताले थंयसर ते नव्यान तिकान कोत्ताले. आनी खरी पळोवन हांव तुमकां वाचताली साबार वर्स पूण मुख्य मुद्दो हो जेन्ना खूब फुडें वचो ती वचो आनी खूब थांबतोच ती थांबो. आनी केन्नाय खूब रातचें मोदेंच फुडें वचा आनी तांणी उठोन मोदेंच रातचें वचचें पडटलें. आनी केन्नाय तांकां फुडें वचोंक जाय आसलें त्याक तांकां सुवात बरी लागना पूण खूब रावलें आनी जर खूब रावल्यार तांणी रावचें पडलो. हॅलो कोण पूण आसा. तुका खंयच्यान भायर सरोंक फकत तुका बरें लागना म्हूण जायना. तुज्यान एक सोयरी गोतीचें भायर सोन येजो फकत तूं सुसेगाद आनी तुका तें आवडना म्हूण. जर खूब रावता जाल्यार तुवें रावंक जाय. तीच ती इगोर जुंय एक दीस आमी सवय जावन वेताले आनी पास्टर देवाक पळोवन म्हणूं लागलो भावा तूं वे ती बायबलीत शिकोवन तुज्या घरान दिवची आनी न्हय तुजे बायलेन. अजब दिसता म्हाका देवान कितें आतवेंच करतोच आमी त्या विशीं कितली उत्सांबोल जाता. आनी जेन्ना देव कोणाक नेमता कितें करूंक तें आमकां मानना तें आनी एक दुख खबर जेन्ना लोक तोस्वीत करता ती तर फकत तांच्या भावनांनी जाय तुवें सगळें तांच्या फुडें तपासून तर जाणूय तुजें जेन्ना हांव भुतां वयर शिकोवंक लागलें न्ही कशी आमकां ताचे वयर अधिकार आसा वय भा हांव देंवचाराक बोब मारी आनी तांकां धांवडायता म्हणजे हांव सोशी आसली तूं जाणूय आमकां देंवचाराचेर अधिकार आसा देवाक आर्गां ताका धांवडाया. बरें
मागीर पुर्तीत्राथान वयर एक शिकोना न्ही तुजा न्हय कितें सारकें न्हय म्हणटो चड वेगी आमचें नांव नाच जालें विकली जर्नलांतले ती विकली चर्च बुलेटिन सोत्या दिल्या बायबल शिकोवंक दिवंक जुंय लोकांक वचो येता. आतां म्हाका जाय फकत तोच बीत करूंक चिंतूंक म्हाका आनी म्हज्या स्वयंबाक कितलें आगोट जालें तें. आतां हांगा म्हाका जाय तुवें आयकोंक हो एक बरो नमुनो. म्हाका जाय आसलें हांव हांगाची भायर येतां आनी देवान म्हणलें ना तूं झगडून भायर वचो नाका. तूं वचो नाका कित्याक तुका वचो जाय म्हूण. तूं वच देवान तुका वच म्हूण सांगल्यार. ओ म्हाका कितलें आगोड लागलें. तूं कूड मारता ताची खबर करताय म्हणजे दोर सुमानाक बसून तोच बीत करूंक आनी तूं जाणा देव आमकां आयताराचो घरा रावंक दिना. वच 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 बुलेटीन पळयता आमचें नांव थंय ना. पूण खूब फुडें वचोंक ना आनी उपरांत हांव एक इगोर्जेन आसली आनी म्हाका वचोंक नाका आसलें आनी खूब फुडें गेलें. आनी देवान म्हणलें तुका हें सोडूंक जाय न्ही. म्हणलें कितें म्हाका सोडूंक जाय. हांव इगोर्जेचो म्हत्वाचो सांगो. ताणें म्हटलें म्हाका गरज ना तुवें थंय बसून प्लॅटफॉर्मार आसल्याक आनीक पळोवंक. हांवें तुजे भितर एक देंगी घातलें. म्हाका जाय तूं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चोंग आनी हें करूंक. म्हणटच तुका अशेंच रावन वचोंक मेलो ना तुका रावन वचोंक जाय. जेन्ना खूब वेता तूं वच जेन्ना रावता तूं राव. आतां हांव आयज सकाळीं तुमचे कांय जाणां सगळे मेनते जाता कारण तुजे कोडे कितें पूण सोडून वचोंक प्लॅन आसा ताचे लागीं उपगोवन आयल्यान तुका आनी सोसूंक जायना. हांव हांगाची भायर वेता. आतां तुका गमन येतलें की खूब फुडें वच ना आनी तुवें रावचें पडटलें आनी आसा थंय खोशी जावपाचें. देवाक एक कारण आसलें रावोंक. पयले सुवातेर ताका जाय आसलें हांवें शिकोवंक ताचो पातलो करून आनी बसून पळोवंक ती इगोज मेलेली आनी तें जावन आसलें एक वायट वायट अनुभव. दोबाव आनी फोटिंगपणाक लोकांक भायर सरलो आनी भायर सरलो आनी सरलो आनी तातूंत हांव एक व्हड लिसांव शिकली. खरें जायतीं शिकली. तूं जाणूय केन्नाय तुका कितें वायट जाता तें पळोवन दवरता फक्त तुका शिकोवंक मेलोंक तुवें वायट करिना जावंक. पूण थंय भायर जिवो आसा. खूब फुडें वेतोस तूं वच. खूब तो रावत तूं राव. एक बरें आमी ते आर्क पेटी एक नव्या आड्यार घालूंक आमी ती भोंवल्यार रावचें न्हय. म्हाका दिसता हांवें हांगा वचपाचें. हांगा म्हाका रावंक बरें दिसता फुडल्या 5 वर्सांक. वेळ 17 परत हांव थंय करुया. खूब गेले तशें लोक तोंबू निकलावन फुडें वचत आनी ते खूब देंवताले थंयसर ते नव्यान तांचें ठिकाण कोरीत. सर्वेस्पराच्या उतराक ते तोंबू मोडटाले आनी ताच्या उतराक ते उबारताले. तोंबू वयर ते खूब आसोसोर ते त्याच मैदानार रावताले. सर्वेस्पराच्या उतराक ती पालो दिताले आनी चड काल थारोवन उरले जाल्यार थंयचीच ती कोटसोन आसली. केन्नाय केन्नाय ते थोडेच दीस थंय रावो पूण कशींय जावं सन सर्वेस्पराच्या हुमा पोरणांनी ती थांबताली व फुट सरताली. केन्नाय खूब रावो सांज ते सकाळ पर्यंत. केन्नाय खूब रावो तोंबू वयर सांज ते सकाळ पर्यंत. बाबा तुवें आतांच तुज्यो वस्तू काडल्यार आनी परत वेल वचपाचो. पूण जेन्ना खूब वयर वेताले ती फुडें वचो चिंत तांकां कितें कशें बोगलें आसलें. म्हाका दिसना ते तोंबू निकलावन तातूंत ती रावो आनी तांची सगळीं आयदनां एक काम. तुका कितें लागपाचें तुजें उंट घेवन वरण्यान वचोंक व तुजे आसा ते घेवन एक तोंब आनी तुज्यो सगळ्यो वस्तू आनी कसलीच सोत्या नासतना तुजे लागीं चिंतना तूं व तुजी भावांक कितें बोगता तें देव फकत म्हणपाचो चल उठ. देवा निकतीन सांगा सेटल जातली चल उठ आनी मागीर तुवें रावंक जाय वचोंक जाय आनी रावोंक जाय. तूं सांगूय हालींच हांवें चिंता कांय कारांक लागून म्हजी आनी देवाच्या प्रवासार न्हय फकत जिवितान पूण करून मिनिस्ट्रीन हांव अपेक्षा दवरतां. आयज सकाळीं तूं म्हजें कालचाशी आसा जेन्ना हांव तुज्या वांगडा तुका सांगता की हांव नकलो हांगा कशी पावली
फकत आनी उपरांत नाय कित्याक तुवें थोडे पासून करचें पडटा. तूं देवा पाटलाव करूंक सोदताय आनी तुका खबर आसा तूं तर निर्णय करशी. दुसऱ्यांक तूं निर्णय घेवंक बंद करूंक आनी भायर सरोंक आनी कितें पूण करूंक तुका थांवे जातलें देवाचें निर्णय तुज्या जिवितान. तुका गमतलें कितें तुका दादोशी करूं येता आनी तुवें कितें करूंक जाय आनी तूं कित्याक जावंक जाय आसलो. पूण तुवें धीर आसूंक जाय. तुवें दिश्ट आसूंक जाय भायर सरोन आनी सोडून काडूंक. आमचो देवा सांगात एक अजापांची वस्त आनी आयज लागीं मागता धीरपण विचून काडूंक. जोर आमी वाचीत दोसावान आतां जेन्ना देवान जोशवाक धाडलो मोजेसाची सूट घेवंक इस्रायलाची पोरजेक मुखार व्हरोंक अरण्यांतल्यान बासेल्या जाग्यार तो म्हणटा एकूच वस्त तुवें करूंक जाय. भियेना धिरिश्ट राव. देव भिरांत करिना तो भावार्था वरवीं काम करता. भिरांत दुस्मानाक दा रुकोटा जिवितान काम करूंक आनी भावार्थ दो रुकोटा देवाक आमच्यान काम करूंक. भिरांत उत्पन्न जाता खुशी तुज्या परिस्थिती वशी. तूं कितें चिंताय तुका दा पूण भावार्थ तुज्या कालदांतान येता. आनी हे जायतो काळ पयलीं शिकी म्हाका दिसता सगळे म्हजे विरोधान भायर तोच म्हूण हांवें फकत खंय वचोंक जाय ओगी रावोंक जाय आनी म्हणून म्हज्या काळजान आसा. म्हज्या काळजान कितें आसा आनी तुवें तुज्या काळजाचो पाटलाव करूंक जाय. तुवें तुजें काळीज शीत दवरूंक जाय आनी तुजें काळीज मे दवरूंक जाय. आनी जर तुजें फुडारपणा काल चलना तुजें काळीज जावचें ना ताचेर वचोन आसतलें. केन्नाय म्हाका गमप आसा कित्याक म्हाका अमकेंच करूंक जाय करूंक नाका पूण देव आनी हांवें पयलेंच मिनिस्ट्रीन थाराव घेतलो खरे पाटलाव करूंक देवाचो आनी न्हय मनशाचो. आनी हांव खरेंच सत मानता आशा ती आसा कित्याक बरो मनाचो लोक तुजो मोग कोत्ता तांच्यान तुका सकल वडोवया. हेच परी आमी मनशां कशी जियेता तुज न्हय. पयली सुवातेर जो तूं दुसऱ्या लागीं मिसळ जाता आनी तूं थाराव घेता तो तांच्या जिवितान दांडोल करतलो जाल्यार तांकां तुवें करूंक. म्हणटूच आमच्या पासत देवाचो पाटलाव करूंक जाय. जेरेमाया भियेल्लो देवान ताका आपयतोच आनी म्हाका आवडटा तो कितें म्हूण 1:17 थंय म्हटलां तांचे फुडें काम पुरनाक नाजाल्यार हांव तुका तांचे मुखार काम कसो कोत्तो. सो देव कोणे परी म्हणटा लोकांक पळोवपाचें सोडून दी आनी ताचे मानेक रावो नाका आनी फकत कुपा फाटल्यान वच. देवाक आर्गाच्यान धीरपणांत जिवंक जाता. तुज्या तोंत राव वस्त म्हाका आदार दितल्यो म्हजें मन पुरें करूंक. तुका कशें दिसता ह्या विशीं उलोवप बंद कर. स्तोत्रा 3:6 हांव हांगा जायते ग्रांथ घालता आनी म्हाका जाय तुका कितें दाखोवंक. आमी उलयता सारकी पसंती तुजें करूंक तुवें तुजी खुशी उजार करूंक जाय आनी केन्नाय तुका दिसत सगळे तुजे विरोध येता म्हूण तें म्हणूंक जाय हांव कोत्तेली. हांव भियोची ना ओसार लोकांक जी म्हजे विरोध प्लॅन करतात सोरभोवती. हांव खास सांगता डेव्हिड भियल्लो आसतलो ताणें म्हणटोच. तुमकां कितल्याक जाणांक दिसता की तो भिय जेन्ना ताणें म्हटलें हांव भियोता फकत तुका भिरांत दिसता म्हूण हाची न्हय तुवें भियोंक जाय म्हूण तुज्यान कोता भियोन. फुडें स्तोत्रा 27:3 केदेस करा म्हजे मुखार उबी रावूं म्हजें काळीज घट रावलें. झूज लढाय म्हजेर उपरासल्यार तरी पूण पोरयान धीर आसलो म्हजो आत्मो. म्हजे पुरो निरोप आसा स्वता विस्वास आसोंक स्वता विस्वास दिसोंक. सोच सांगचें म्हटल्यार केन्नाय हांगा भायर तोच म्हणजे म्हाका सुटीचे दीस आसात तूं जाणय म्हाका खबर ना एक होमोन्स न्हिदून उरले वो हांव कितें तें नकलो. तूं जाणय म्हाका तितलो विस्वास आसा सो दिसना हांव नेमलेलें अशें दिसना पूण कितलें बरें गरज ना तुका ते परी तुवें जियोंक. तुज्या भावनांक आपल्याक जाय तशें करून दी आनी तूं जिये पासंती आनी न्हिदून. म्हाका विस्वास आसा सो दिसना पूण घोट विस्वास पूण म्हाका खात्री आसा जेन्ना हांवें पावल मारतोच तेन्ना पवित्र आत्मा उंफ सांगता आसतलो. हांव अपेक्षा आयज हाची कोणाक गरज आसा आनी तांचें जिवीत बदलतलें. स्तोत्रा 1:6 सर्वेस्पर म्हज्या बाग आसा तोर कसली भिरांत मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. आयजाया 12:2 पळयात कूड देव तारोक म्हाका विस्वास आसा आनी भिरांत ना
पूण म्हाका विश्वास आसा आनी ना कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बोव ताकाच म्हजें गीत गायता तोच म्हजें कोण. आतां तूं जाणा बायबल बरल्या जी वड्यांतली भायर सरली तशें जो लोक भितर रावलो आनी सगळ्या शिशा मदें तूं एकलोच जो वड्यांतलो भायर सरलो. चड वेळ सुफल जावंक ना ते शिकीत बुडोंक लागलो पूण ताचे उर्बेन कितें देखलें जें ताका आवडलें. आनी हांव मानता की तूं पासून भायर सरून तोजबीत करूंक कितें करूंक जें तूं सोत मानताय देव म्हूण आनी तूं सगळें सुफल जायना देवाक ती झुजाची उर्बा आवडटा आनी तें धिरीटपण जें म्हणटा हांव भायर सरून तुबीत कोत्तलो हांव भिरांतीन जियोतो ना. तर शेकी देवान पेद्रूक बरे तरेन उजार केलो. जरी पेद्रूक ताच्या जायते 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 प्रश्न आसले ताच्या सबान तातूंत मोडें एक व्हड तोंड जें ताका सदांच त्रासान घालतालें. आनी डेव्हिड इस्रायलच्या पुर्या लोसरा मदें कोणूच गोलायतच्या विरुद्ध येवंक बसलें. आनी आमकां वेला वाचूंक डेव्हिडान आनी तांणी कितें म्हटलें आसल्यार बरें जावचें. तुवें खूद वाचूंक जाय 1 Samuel 17:32-50. हांव तुका एक सांगता जें भाशण डेव्हिडान राक्षसाक दिलें तें चडूच फामाद. आयज हांव तुजी तकली काततलो आनी तुजें मोडें हांव वाऱ्या नुडटा त्या सुकण्याक खावयतलो. तूं तुका कोण म्हूण सजमताय दोनी देव सरस्परा विरुद्ध येवच्याक. तूं तोर्सांनी बालो घेवन म्हजेशी येयात आनी हांव तुजेशी येता दोनया देवाच्या नांवान. आनी केन्नाय तुका एका रुमान वचोन तुवें तेच पळय करचें पडटा. देवचान हांव नकलो तूं कोण पळय पूण देव म्हजे थंय जेते आनी तूं म्हाका आयचो ना आनी तूं म्हाका हारावचो ना आनी येवचो ना आनी हांव पावचो ना. आनी हांवें तशें करूंक जाय आनी वेल येतलो जेन्ना तुवें तशेंच करूंक जाय. पळय चड आगोड दिसता म्हणजे हें इतलें आगोड म्हणजे हांव फकत देवाचो पाट लोत्ता आनी सगळे विरुद्ध आसात. म्हाका दिसता तो देव नासलो मातसो पोत वड्यान भितर वेता. म्हाका बरें दिसतालें तुका गोड धरून तुजेर आसा तें पिश देवंक तुका धरूंक आनी दिवंक. एस्तेर एक धीर आसतली बरी आसली आनी तिणें एक राष्ट्र साल्वार केलें. एके वस्तून एक राष्ट्र साल्वार केलें कारण ती आसली आत्वेन चोरयेचे स्थितीन. आपली प्लॅन मारूंक आनी न्हू तिचो प्लॅन आसो. पूण हांव चिंता एक म्हजे आवडीची मनीस बायबलीन ते शॅड्रॅक मेशक आनी अबेदनेगो. बाबा ते मनीस म्हाका आवडटात आनी तांचे बदलयतले फकत एका मिनिटाक. Daniel 3:14. नेबुचडनेझरान विथ शॅड्रॅक मेशक आनी अबेदनेगो म्हज्याची तुमी सेवा करिना आनी हांवें मोबायला त्या भागाचे मुमी बोजोनांत. दुसरे भाशेन म्हटल्यार तयार नासले थंयचे कायदे पाळूंक. आतां तुमी आयकल्यात तेन्नाच बोजूंक तयार आसात जाल्यार बरें. तुमी बरें तर अशें जातलें रोखडेच एका जलत्या उजाच्या कोणान उडयतले. Verse 16. शॅड्रॅक मेशक आनी अबेदनेगो हांणी नेबुचडनेझराक असो प्रतिपाल केलो. तुज्या विचाराक आमी दिवची गरज ना असल्या पिशापणावी. दुसऱ्या उतरांनी उगडास आसा ह्या मनशा मनान थीर आसली की ती देवाचो पाव कोत्तेले म्हूण. तांणी पयलोच थीर निशय केलो कितले सोसूंक पडले ताचो शेवट कसलोय जावं तांकां फीक करचें पडत. ते देवाचो पाट कोत्तेले आनी ताणें म्हटलें तूं जाणो हें कितें पिशापण. Verse 17. आमी चाकरी करता तो आमचो देव त्या उजाच्या कोणांतल्यान आमकां निवारूंक शकता. कितें म्हणून आसलें तोंड पूर ते निवारूंक जायत तर पूण तें खरेंच म्हणून जोर देवाक जायत तर तें बरें. ताका आमकां निवारूंक जाय तर निवारतलो. पूण ना जाल्यार हें जाणो जाराचें आमी तुज्या देवाची चाक करची ना आनी तुवें उबारलेल्या मुर्तीक बुजोवना. ही उतरां आयकोंक नेबुचडनेझर एकदम रागवलो. ताचें रूप सारकेंच बदल्लें. आयक विरुद्ध शॅड्रॅक मेशक आनी अबेदनेगोच्या म्हणजे तांकां निसूर काळीन पळयलें. वय म्हणटोच तो कोण सादां तापयल्या त्या विशीं 7 पावती ताणें तापोवंक लायलें. तातूंत कितले निरोप आसात. फकत तुवें सारकी पसंती केली म्हूण सजमो नाका दोबाव उणो जाता. केन्नाय कोण ओदीकूच करो आनी तूं चिंताय बरें हें चलो ना सारकें तें केलां आनी पळय म्हाका कितें जालां तें. हालेलुया गायन गायत.
Verse 20 आणि आपले फौजेंतल्या काय मनशांक आपोवन ताणे शाद्राक मेशक आनी अबेदनागोन चलत्या उज्या घरांत फरमायले. तांच्या आवरणा पैजामा मुर्याशी आनी हेर वस्तूंनी बांदून आनी उज्यान उडयले. 22 राजाची आदना इतली खोर आसली उज्याच्या कोण इतलो नेटान जळतालो ता करून वत्ताले ते मनीस उज्याचो दोग लासन मेले. आतां पळय म्हाका आवडटा वर्स 23 आनी हे मनीस शाद्राक मेशक आनी अबेदनागोन बांदलोले, आदार नासलोले, आशा सांडलेले, जळत्या उज्याच्या खोनान पडले. तेन्ना नेबुकदनेझरान कितें पळयलें सगलो धोता आनी सट करून जालो. ताणें आपल्या मंत्र्यांक म्हटलें, हांव आमी त्या मनशांक बांदून उजे उडोवंक ना? थंय आनी केवतो मनीस आसा. आनी वो भाग म्हाका आवडटा. 25 ताणें फुडें म्हटलें, पूण म्हाका दोग जाण दिसतात ते बांदून गेल्ले आनी मेकले भायर सरले आनी केन्नाय सोत नाका. त्यो आमकां एक धाकटे भोंवडेरान धाडटाकारान आमकां बांदलेले आसा आनी आमकां खबर ना. आनी ह्या खोरान तो आमकां मेकले सगल्या पिशापरांतले जे आमी चिंता चड म्हत्वाचें म्हूण, पूण आमकां गमलें की तितलें म्हत्वाचें ना म्हूण. म्हज्या आनीक उलोव येता पूण मुद्दो तो येता असो जाता. आनी शाद्राक मेशक आनी अबेदनागो कोण उक्ते करतोस भायर गेले आनी तांच्या माताच्यो एक केस पासून दुखोंक ना म्हूण तांकां उलपलोलो पासून हें नासलो. चला तुज्यान तशें करा आनी तुजे कोश काबार जातो का उलपलोलो वास पुऱ्यान येवचो ना. म्हाका जाय तुमकां विचार वांगडी जावंक जॉयस मायर मिनिस्ट्रीचे. तू जाणय आमी तुज्या सांगाता वांगडी जाता तुज्या जिवितान 4 दिसा देवाचें उतर तुज्या मुखार हाडून आनी तुज्या पासत मागणें करून. म्हाका जाय आमच्या सांगात वांगडी जावंक म्हजे पासत मागणें करून आनी दुरांचो आदार दिवन तेंको दिवन आमच्या वावराक सो देवाक करूंक आपयलात. ते भाशेन आमी सांगाताक वांगडी जावन तू जाताय भागीदार सगळ्यांकूच जे आमी आनी सगळ्याक आमी वेता थंयसर तू वेताय. आत्मो जे मिनिस्ट्रीन वरवीं साल्वार जाता तो तुज्या खात्यान वेता. आमकां खरेंच तुजो आदार जाय. हांव जाणो की जर तुका देवाचें उतरच्या कडल्यान पावता जाल्यार देवाक जाय तुवें आमकां परत मिनिस्ट्री करूंक आमचे वांगडी जावन आमचे आभारी. जर तू आमचे वांगडी आसाय तर आनी खरेंच मोग दिता आनी जर तू न्हय आनी देव तुजे काळजान घालता जाल्यार म्हाका जाय तुका उत्तेजन दिवंक घेवंक भावार्थाचें पावल तुमी एक अजापाचे मागण्याचे आसऱ्या खाल येतेल्यान जे आमचे लागीं हांगा जॉयस मायर मिनिस्ट्रीजान 5 दीस सुमार दुसरी बोर आमच्या आसात जो आमचे वाटेन मागणें करपी वांगडे जे मागणे रुमाच्या वेतात आनी मागणें करतात आमी वांगड्याच्या गरजांक. खरेंच अजापाची वसाई आनी जर तुका एक मॅगझीन मेळते खरेंच एक वोटपण जावंक भागीदार कियाचो जे तुज्यान जावं येता ताचे परस वोटले. सो तू गरिबांक सेवा करूंक सोदताय, तू एवांजेल सांडलेल्या लोकांक प्रवचन करूंक जाय आनी तू म्हणटाय म्हाका देवा पासून आगळें कितें करूंक जाय पूण म्हाका कशें करचें तें हांव नकळो. बरें देव तुका जायत्यो वस्तू दाखयतलो पूण एक वाट तुज्यान तें करूंक जाता जें आमच्या वांगड जावंक आमकां आदार दिवन आनी आमकां आदार दिवंक चल दवरूंक. म्हज्यान मागण्याक कान दिलो पूण देव बरें करीन. तूं फकत इतलेंच करूंक जाय. आमकां भेट दी आनी आयजूच सुरू कर जॉयस मायर मिनिस्ट्री वांगडा. आठवता आमच्या वांगड्यांची ही संवसारीक मिनिस्ट्री सुफळ केली. सांगातान आमी बुकेलेल्यांक जेवण दिवंक गरिबांक कापडां आनी संवसाराच्या प्रांतांनी एवंजेल आमी परगट्टा. उपकार कर आनी meojoycemeyer.org आयज रोराच्या मागण्यांनी भाग घेवंक आमच्या मार्गदर्शना वयर आनीक माहिती मेळोवंक चॉयस करन्साची वालेरी पळय आनी आमकां सांगात आमी संवसाराचे सरभोंवती क्रिस्ताचो मोग परगटूंक.